जेजूची शांती तुमकां सगळ्यांक म्हज्या गोंयकार भाव भयणांनो जी कोण देवाच्या उतराक आशिल्ल्यान ताणेल्यान भुकेल्यान तांकां सगळ्यांक येवच्या नांवान येवकार काय म्हज्या युट्यूब चॅनलान आनी आयच्या दिसाचो विशय हांव घेवन आयला नंबर्स 12, 1, 6, 11, 13. तर ह्या वेळार आमी देवाच्या उतराची नियाळ करूया, देवाच्या उतराची सजमणी घेवया, जाणवाय घेवया. ह्या वेळार देवाच्या उतराची आमी थोडोसो वेळ नियाळ करूया. तर ह्या वेळार नंबर्स 12, 1, 6, 11, 13 आमी वाचूया. Moses had married a Cushite woman, and Miriam and Aaron criticized him for it. 6. And the Lord said, "Now hear what I have to say. When there are prophets among you, I reveal myself to them in vision and speaks to them in dreams." 11. He said to Moses, "Please, sir, do not make us suffer this punishment for our foolish sin." 13. So Moses cried out to the Lord, "O God, heal her." Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So प्रीतीच्या भाव भयणांनो ह्या वेळार आमी हे देवाच्या उतराची आमी थोडोसो वेळ नियाळ करूया, सुजमणी घेवया. तर मोइजस एक कुशायत कुळांत एकले वस्तोरी थंय तो काजार जाता, लग्न जाता. आनी जेन्ना हो लग्न जाता तेन्ना मिरियम आनीक एरोन ताचेर आड उलयता आनी क्रिटिसायज करता. आनीक ते वेळार हे सगळें देव आयकता, कित्याक हो प्रवादी देवाचो आसलो मोइजस. आनीक देव तें तांचें सगळें आयकता मिरियम आनीक एरोनाचें उतरां. आनी त्या वेळार देव तांकां म्हणटा, "And the Lord said, Now hear what I have to say. When there are prophets among you, I reveal myself to them in vision and speaks to them in dream." तो प्रितीच्या भाव भयणांनो जेन्ना देव तांकां आपोवन व्हरता आनी त्या वेळार तो देव तांकां सांगता, हांव कितें सांगता तें आयकात. जे प्रवादी तुमच्या मदें उबे आसात तांचे भितर हांव जियेतां आनीक तांच्या तोंडांतल्यान हांव उलयतां. आनी जेन्ना हे प्रवाद्यांक कितें हांव सांगूंक सोदतां जाल्यार हांव विजन आनीक ड्रिम्स, दर्शनां आनीक स्वप्नां हांव तांकां दितां. आनीक ते वेळार एरोन हे मोइजसाची येता आनीक मोइजसाची भोगसणें मागता. आनीक जेन्ना देव मिरियम हे वस्तोरेक पनिशमेंट दिता, एरोन येता आनीक मोइजसाची भोगसणें मागता. आनीक त्या वेळार मोइजस म्हणटा, "So Moses cried out to the Lord, O God, heal her." मोइजस व्हडल्या ताड्यान देवाक उलो मारता आनीक ताची पेखोणी मागता देवा थंय. हे वस्तोरेक पेखोय म्हणून तो उलो मारता. तुच्या भाव भयणांनो आमी जायते फावटी चुकता, आमी प्रवाद्याचेर आड उलयता, आमी प्रवाद्याचें आयकना. तर प्रितीच्या भाव भयणांनो जण एक एकलो प्रवादी आमचे मदें उबो आसता तो देवाचो प्रवादी जावन आसा. कित्याक देवान ताका विचून काडला ह्या प्रवाद्याक. आनीक आमी हे प्रवाद्याचें आयकोंक जाय, कित्याक देव तांच्या तोंडांतल्यान उलयता. तर प्रितीच्या भाव भयणांनो जशे परेन मिरियम आनी एरोनान चूक केली ते भाशेन आमी करची न्हय आनीक आमचेर खास्त आमी लावन घेवची न्हय. ह्या वेळार हांव मागतां सगळ्या म्हज्या भाव भयणां थंय तुमी खंयचोय प्रवादी जावं तो, त्या प्रवाद्याचेर आड केन्नाच उलय नाकात आनी तुमी तुमचेर खास लावत घेयनाकात. जशे परेन मिरियम हे वस्तोरेक देवान खास लायली ती आमचेर खास घेवची न्हय. आमी जाता तितलें बरीं वावरुया आनी जे प्रवादी कितें सांगता ताचेर उतरांचेर आमी थोडोसो वेळ नियाळ करूया. तर ह्या प्रितीच्या भाव भयणांनो हो विशय आसलो क्रिटिसायज. हाचेर वयर आड उलोवप न्हय, हाचेर वयर म्हजो हो विशय आसलो.
आनीक जी कोण हो म्हजो व्हिडिओ पळयता तांकां सगल्यांक हांव हे वेळार सांगूंक सोदतां, जे कोणाक देवाचें उतर मेळत ना, जी कोण देवाच्या उतराक आशिल्ल्यात आनिल्ल्यात भुकेल्यात तांकां हें उतर तुमी पोरगोट करात, कित्याक तुमकांय ती संदी दिल्ली आसा देवान. आनी जेन्ना तुमी हें उतर देवाचें परगट करतली तेन्ना ताचे जिविताची बदलणी जातली आनी देव तुमकां इनाम दितलो. आनी हें देवाचें उतर परगट जावन दी चारूय मनशांनी. आनी जी कोण हे वेळार म्हणजे हे देवाचें उतर आयकतात तांकां सगळ्यांक परत एक फावट हांव देवची शांती म्हणटा आनी इतलेंच म्हजो हो व्हिडिओ सोंपयता.